पत्रकार हो सर्वसामान्यांचो आवाज असता। ताका लागून पत्रकारांक निडर आणि जबाबदार पद्धतीची पत्रकारिता करची अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केला। ते राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। सरकार चुकता जाल्यार ताचेर पत्रकारांनी बरोवचेच, पूण कांय बिगर सरकारी संस्था जर चुकता जाल्यार तांचे विशीं लेगीत पत्रकारांनी बरोवप तितलेच गरजेचें अशें मत ताणें ह्या वेळार व्यक्त केलां। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार विलास महाडिक आणि नरेंद्र तारी हांचो मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। पत्रकारिता मळार बरी कामगिरी केल्ल्या खातीर हो भोवमान जालो। मुरगांव बंदरांतल्या धक्का क्रमांक 10 आणि 11 संबंधी मुरगांव बंदर प्राधिकरण आणि डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टिक्सान जो समाजिकाय करार जालो तो भौशीक करूंक नाशिल्ल्यान दुबाव निर्माण जाला। ह्या धक्क्याचेर फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन विविध वेवसाय करप्यां मदीं आपलो वेवसाय बंद जावपाचो भंय निर्माण जाला। ताका लागून प्राधिकरणान समंजस्य करार लोकां मुखार दवरपाची गरज आशिल्ल्याचें मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगले। हे विशीं आमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन तांकां निवेदन दिलां। ताणें ह्या करारा संबंधी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कडल्यान योग्य ती म्हायती घेवपाची सुचोवणी उपजिल्लोधिकाऱ्याक केल्ल्याचें ताणें स्पश्ट केलें। वेळ काळ पळोवन केंद्रीय मंत्री मुखार हो प्रस्न मांडपाचो यत्न करतले अशें आमोणकारान ह्या वेळार सांगलें। वीज पुरवण करपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांचेर अवलंबून आसा। गोंयांत वीज निर्मिती करप भोव गरजेचें। ते खातीर सोलर हायड्रोजन वरवीं वीज तयार करप गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें माजोड्डा भुंयगत लायटीच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें। गोंय सरकार लायट विकती घेतना 5.50 ते 6 रुपयांनी घेतात, उपरांत लोकांक ती वीज 2.5 रुपयांनी दितात। आमी लोकांचो पयलीं विचार करतात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। तशेंच नवी येवजण चालीक लायता, पूण कांय नागरीक ताका विरोध करतात। तामनार प्रकल्प वीज निर्मिती खातीर आसा। नागरिकांनी हाचेर सकारात्मक नदर दवरून सरकाराक सहकार्य करचें। कांय जाण मात तामनार प्रकल्प आड न्यायालयांत लेगीत गेले, देखून हो प्रकल्प 1.5 वर्सां जालो कळाव जालो। आतां प्रकल्पाचें फकत 20% काम उरलां अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आदल्या धोरणा प्रमाण शॅका बांदची आनी सुरू करची असो हयकार मुख्यमंत्र्या कडल्यान शॅक मालकांक मेळ्ळो। ह्याच संदर्भात बेरिस्तार आमदार मायकल लोबो सयत शॅक मालकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली।
कसिनो खेळपाचे व्यसन आनी गिरेस्तांची जिणेशैली जगचे खातीर गोंयचो स्नूकर खेळगडो जालो चोर. पर्वरी पुलिसांनी गोंयांतल्या घरफोडी प्रकरणात व्हड कारवाय करतना दोगांक अटक केली. पुलिसांनी तांचे कडल्यान 17 लाखांचो माल जप्त केलो. दुबावितांमदी राष्ट्रीय खेळा सर्तींत स्नूकर प्रकारांत गोंयचो फुडारपण केल्लो खेळगडो सुलेमान शेख आनी ताचो सांगाती शब्बीर साहिब शदावली हांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 6 म्हयन्यांत उत्तर गोंयांत म्हापशें आनी पर्वरी सयत माड्डोळा घरफोडीच्यो खूब घडणुको जाल्ल्यो. वयल्या चोरयांनी हात आशिल्ल्या वयल्या दुबावितांक अटक करपाक पर्वरी पुलिसांक येस आयला. पुलिसांनी दुबावितां कडल्यान 8.5 लाखांचे 162 ग्रामांच्यो भांगराच्यो वस्ती तशेंच 2 दुचाकी आनी शब्बीर साहब शदावली हाच्या फातोड्डेच्या घरांतल्यान वस्ती आनी चोरी करपा खातीर वापर करताले ती हथियारां मेळून 1 लाखाचो माल जप्त केला. बेतोडा सरपंच पदार मधू खांडेपारकार हांची बिरेस्तारा सकाळी जाल्ले बसकेंत विरोधावेने निवड जाली. मधू खांडेपारकार हांकां 11 वर्सां उपरांत परत सरपंच पद मेळ्ळें. उमेश गावडे हांणी सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हें सरपंच पद रितें आशिल्लें. सरपंच पदार निवड जाले उपरांत खांडेपारकार हांणी सगळ्या पंच वांगड्यांनी दाखयल्ल्या विश्वासाचेर येवपाक दिवची ना. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां करतले. तशेंच उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या मार्गदर्शना खाला पंचायत वाठाराची उदरगत करपाचेर चड भर दितले अशें तिणें सांगलें. मोरजी दर्यांत आयज सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर न्हावपाक गेल्लो एक पर्यटक टर्टल रिसॉर्टा लागसार दर्यांत बुडलो. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पेडणे उजो पालोवपी दळान आनी पुलिसांनी थंय वचून ताका भायर काडलो. उपरांत उपचारा खातीर शिवोले भलायकी केंद्रांत दाखल केला. देवूळवाडो पालयेच्या श्री बेताळ देवळाच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या मैदानार पायप उबे करतना विजेचो शॉक लागून व्हॉलीबॉल खेळगडो गणेश लक्ष्मण टिळवे ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. देवूळवाडो पालये वाठारांतल्या बेताळ देवळाच्या फाटल्यान कांय भुरग्यां वांगडा गणेश व्हॉलीबॉल खेळटालो. बॉल परतून देवळाच्या फाटल्या वटेन वता हे खातीर फाटल्यान जाळें मारपाचो ताणें विचार केलो. ते खातीर लोखणाचे पायप उबे करतना पायपाचो स्पर्श विद्युत सरयेक जालो. ताच्या पांयान जोते बूट नाशिल्ल्यान ताका विजेच्या नेटाचो धपको बसलो आनी ताका सुवातेचेरूच मरण आयलें. तशेंच ताच्या दोगा वांगड्यांक कांय प्रमाणात विजेचो शॉक लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. भारतीय क्रिकेट पंगडान मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर सेमी फायनलींत न्यूझीलंडाचे आव्हान 70 धांवड्यांनी मोडून काडून अंदूच्या वन डे संवसारीक क्रिकेट सर्तीच्या फायनलींत प्रवेश केलो. वन डे क्रिकेटींत शेकड्यांचो अर्द शेकडो करपाचो विक्रम करपी किंग कोहली आनी 57 धांवड्यांत 7 विकेटी घेवपी मोहम्मद शामी हाणें भारताक फायनलींत व्हेले. वन डेंत भारता वतीन सगळ्यांत चड विकेटी घेवपी शामी मॅन ऑफ द मॅच थारलो.
कला अकादमी आता कार्यावळीं खातीर उक्ती जाल्ली आसली तरी चित्रपट महोत्सवांत चित्रपटांचें प्रदर्शन कला अकादमीन जावचें ना. मास्टर क्लास ओपन फोरम ह्या कार्यावळी कला अकादमीन जातल्यो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन चित्रपट महोत्सव जातलो. महोत्सवाचें उक्तावण तशेंच समारोप ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातले. महोत्सवाची 99% तयारी पुराय जाल्या. हाका लागून दर वर्सा प्रमाण इफ्फीचे यशस्वी आयोजन जातले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. उक्तावणाची कार्यावळ सांजेच्या 5 वरांचेर जातली. 2004 सावन राज्यांत चित्रपट महोत्सव जाता. महोत्सवा खातीर परिशद घर उबारपाची प्रक्रिया सुरू आसा. इंडियन पॅनोरमा प्रिमियर मेळोन 300 वयर चित्रपटांचे महोत्सवांत प्रदर्शन जातलें अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. पत्रकार परिशदेंत मनरिजवण संस्थेची उपाध्यक्ष आमदार डिलायला लोबो आनी सीईओ अंकिता मिश्रा हाजीर आशिल्ली. एके वटेन नुस्तें म्हारग जाला जाल्यार दुसरे वटेन बॉयलर तांतयांचें मोल वाडत आसा. नुस्त्या फाटोफाट आतां बॉयलर तांतयां म्हारग जाल्यात. सध्या बॉयलर तांतयां डझना फाटल्यान 10 रुपयांनी वाडल्यात. तांतयांची आवक नेमान जाता तरी लेगीत ती म्हारग जाल्ल्यान खवय्यांक प्रश्न पडला. कोमुनिदाद जाग्यांतली घरां कायदेशीर करपा संबंधी येवपी शियाळ्या अधिवेशनांत कोमुनिदाद कायद्यान दुरुस्ती करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. कोमुनिदादींतली घरां कायदेशीर करची अशी मागणी करीत बेरेस्तारा आगोंद काणकोणच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. दर्यादेगांचेर शेक उबारपाच्या जाग्याविशीं घुसपा गोंधळ आशिल्ल्यान अंदू सुद्धा शेक उबारपाक डिसेंबर म्हयन्या मेरेन कळाव जातलो अशी स्थिती आसा. 2019 ते 2023 मेरेन जो डिमार्केशन आराखडो आसलो ते प्रमाण शेक उबारपाचे आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिले. राज्यांत देशी तशेंच विदेशी पर्यटक येवपाक सुरवात जाल्या. पर्यटन हंगाम सुरू जालो असलो तरी शेक उबे रावपाक दर वर्सा प्रमाण डिसेंबर म्हयन्या मेरेन कळाव जातलो. शेक धन्याचे सगळे प्रस्न सुटावे जाल्या. पयलींच्या आराखड्या प्रमाण शेक घालपाक मेकळीक दिल्या अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. शेक धोरणाक मान्यताय दिवन पर्यटन खात्यान लॉटरी पद्दतीन शेकांचें वांटप केलें आसले तरी जाग्या विशीं कोफुसांव आशिल्ले. हाका लागून शेक धन्यांनी आयज सकाळीं मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. ह्या वेळार आमदार लोबो लेगीत हाजीर आशिल्ले. चिखले वाठारांत कांय दीस आदीं बेकायदेशीरपणान कोयराच्यो राशी डंप करतना कामगारांक थळाव्यांनी रंगे हात धरिल्ले. ह्या प्रकरणा वेल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटो फर्नांडिसान मंत्री मॉविना आड वास्को पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकाराची पुलिशेन कारवाय करची आनी गरज पडली जाल्यार कोर्टांत लेगीत वचपाक तयार आसा अशें काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटो फर्नांडिसाची शिटकावणी.
बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी आमदार अलेक्स सिक्वेराची भेट घेतली. आपण शेतकऱ्या वांगडा आसा आणि या संदर्भात भौशीक बांधकाम खात्याचे सल्लागारा बरोबर चर्चा करता अशें उतर आमदार अलेक्स सिक्वेरान थळाव्यांक दिला. बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी आमदार अलेक्स सिक्वेराची आयज भेट घेतली. आमच्या खजान शेतावेल्यान पूल जाल्लो आमकां अजिबात मान्य ना अशें ठाम मत तांच्यांनी आमदारा कडेन मांडलें. पिढ्यान पिढ्या चलत आयिल्ले खजानांतले एकान एक शेत आमी अजूनय रोयतात. ह्या खजान मळार आमची उपजिविका आनी आमकां ती कशीच वगडावपाची ना अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. जिव्या अवयवदानान बायलां मुखार आसात. 1995 ते 2021 मेरेन देशांत 36,640 प्रत्यारोपण जाले. तातूंतले 29,000 अवयव मेळोवपी दादले आसले जाल्यार 6,945 बायलांनी अवयव प्रत्यारोपण केले. दर 5 अवयव दान करप्यां मदीं 4 बायलो आसात जाल्यार दर 5 अवयव मेळोवपी लोकां मदीं 4 दादले आसात. अवयव दानाचे बाबतींत बायलां दादल्या परस खूब फुडें आसात अशें ह्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. प्रायोगिक एंड क्लिनिकल ह्या नेमाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या संशोधनांतल्या प्रमाण 2019 वर्सा केल्ल्या अवयव प्रत्यारोपणांतल्या जिवे दातां मदीं 80% बायलां आशिल्लीं जाल्यार ताचे कडल्यान अवयव मेळिल्ले 80% दादले आशिल्ले. हाचो अर्थ अवयव दानाचे बाबतींत दादले बायलांच्या लागीं लेगीत ना. चडशे फावट दादल्यांक मूत्रपिंड दान करपी बायलोच आसतात. पिकाजळ मळीच्या शेतकऱ्यांची समस्या आता सुटावी जावन शेतां करपाक मजत जातली. सुमार 3 कोटी खर्च करून तिकाजणच्या शकल खाजन बांदाची दुरुस्ती आनी तो घटमूट करतले. बेरेस्तारा एका सुवाळ्यांत आमदार प्रेमेंद शेट हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ जालो. ह्या भायर पंचवांगडी दिलीप शेट, वासुदेव गांवकर, शेतकार संघटनेचे विरेंद्र पत्रे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उदका स्रोत खात्या वतीन हे काम करतले. मोबायलाच्या वापराक लागून दिसपट्टे जिणेंत जायत्या गजाली खूब सोप्यो जाल्यात. पूण ह्या स्मार्टफोनाचे फायदे तशेंच लुकसाणूय आसा. स्मार्टफोनाचेर सोशल मिडिया ॲपाचेर येवपी संदेश चड करून फटवणुकीचे आसतात. देखून एके कंपनीन ह्या घोटाळ्याचो अभ्यास करून आनी खंयचे संदेश वापरप्यांक धोक्याचे आसात हाची वळेरी तयार केल्या. सुरक्षा कंपनी मॅकफिन हालींच जागतीक घोटाळ्याच्या संदेशाचेर अभ्यास करून स्मार्टफोन वापरपी आनी सोशल मिडिया वापरप्यां खातीर एक वळेरी जाहीर केल्या. तातूंत 7 धोक्याचे संदेश दिल्ले आसात. जातूंतल्यान SMS वा WhatsAppचे डिव्हायस हॅक करपाक वा पयशे चोरपाक मॅसेजी धाडटात. 82% भारतीय अशा मॅसेजांचेर क्लिक करून घोटाळ्यांक बळी पडटात असोय दावो ह्या अहवालांत केला. कळंगुटे पुलिसांनी परब वाड्यार छापो घालून 80,000चो गांजो जप्त केलो. दिपेंद्र सिंग ह्या दुबाविताक पुलिसांनी अटक केल्या. कळंगूट पुलीस उपनिरीक्षक अक्षय पार्सेकार, कॉन्स्टेबल मनोज नायक, विजय नायक, अमीर गरड, प्रणय गावस आनी गौरीश कारबोटकर हांणी हो छापो घालो. कळंगुटे पुलिसांक एक व्यक्ती गिरायकाक गुळे वखदां दिवपाक येवपाचो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण पंचाच्या हाजेरींत वयर नांवां दिल्ल्या पुलिसांच्या पंगडान छापो घालून सिंग हाका धरून गांजो जप्त केलो. पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक प्रगती मळीक हाणें गुळे वखदां प्रतिबंधक कायद्या खाला दुबाविता आड गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली.
संवसारांतले लोकसंख्येन अधिकृतपणान 8 अब्जांची मर्यादा हुपल्या. अमेरिकेच्या जनगणना ब्युरोन ही माहिती जाहीर केल्या. ब्युरोच्या म्हणण्या प्रमाण हो टप्पो 26 सप्टेंबर 2023 दिसा गेलो आनी संवसारीक पावंड्यार वेगवेगळ्या गजालींक शास्त्रीय नदरेन पळयल्या लोकसंख्येचो स्फोट हो सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो जावपाचो आसा. ह्यान पयलीं जोड राष्ट्रांनी फाटल्या वर्सा 22 नोव्हेंबर 2022 दिसा 8 अब्जांचे निशाण हुपला अशें जाहीर केल्लें, पूण शास्त्रज्ञ तो डेटा अधिकृतपणान मान्य करिनात. खरें म्हणल्यार भारत, नायजेरिया, उदेंत युरोपांतले कांय देश, अस्तंत आशियांतल्या कांय देशांनी आनी अर्द्या परस चड आफ्रिकन देशांनी फाटल्या 10 वर्सांत आपले अधिकृत लोकसंख्येचे आंकडे जाहीर करूंक ना. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर गृहनिर्माण रीण येवजण नव्यान सुरू जातली. पयलींची येवजण किचकिटीची आसली, हाका लागून ती बंद करची पडली. खूब खेपे रिणाचे हप्ते सरकाराकूच फारीक करचे पडटाले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिणाचे हप्ते फारीक करपाचो वेळ सरकाराचेर आयला. आतां गृहनिर्माण रीण येवजण नव्यान तयार जातली. रीण दिवपी बँकांचे एम्पॅनलमेंट तयार जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोलया फिल्म सिटी उबारपा पयलीं डेव्हलपराची निवड करपा सयत मुळाव्यो सुविधा तयार करपाक सल्लागाराची नियुक्ती जातली. सल्लागार नेमपा खातीर मनोरंजन संस्थेन निविदा जारी केल्या. सल्लागाराक ट्रान्झॅक्शन अडवायझरी सेवा 2 म्हयन्यांत दिवची पडटली. पुराय काम 120 दिसांत म्हणजे 2 म्हयन्यांत पुराय करचे पडटले. मनोरंजन संस्थेन फिल्म सिटी उबारपाक 250 एकर जमनीचे प्रस्ताव मागयल्ले. लोलये कॉम्युनिटींनी फिल्म सिटी उबारपा खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. हाचे उपरांत मनोरंजन संस्थेन सल्लागार नियुक्त करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. दिसान दीस डिजिटल पेमेंटाचे प्रमाण वाडत आसा. सरकारी खात्यांचे कॅश पेमेंट खूब प्रमाणांत उणे जाल्यात. फुडाराक सरकारी कार्यालयांतले कॅश कावंटर बंद जातले आनी सगळो वेव्हार UPI वरवीं जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. राज्यात शियाळ्याचे आगमन जाला. पळयात सुंदरशा वातावरणाचो हो व्हिडिओ.